केंद्रीय पर्यावरण आणि रान खात्याच्या 12 अधिकाऱ्यांचो एक पंगड मंगळारा अचकीत गोंयान पावला। दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यातल्या अर्धो डझन मायनिंग ह्या पंगडान भेट दिली। पर्यावरण दाखले दितना घातिल्ल्यो अटी खण कंपन्यांनी पाळ्यात काय ना हाची ते पळोवणी करतात। गोय सरकाराच्या खण खात्याक आणि गोय प्रदूषण मंडळाक हे भेटेविशीं कांयच खबर ना। केंद्रीय पर्यावरण आणि रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांचो एक पंगड अचकीत गोंयान पावला। 12 अधिकाऱ्यांच्या ह्या पंगडान बुधवारा वेळग्या वचून व्ही.एम. साळगावकर मायनीची पळोवणी केली। दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यातल्या हेर काय मायनिंग ह्या पंगडान भेट दिली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पर्यावरण आणि रान मंत्रालयाची टीम गोंयान पावल्या। या टीमीन खणींक दिल्ल्या पर्यावरणीय मान्यतायेची तपासणी केली। टीमीन 12 अधिकारी आसात। 3 दिसां खातीर टीम गोंयान आसतली। दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यातल्या खणींची पळोवणी केली। गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि भूगर्भशास्त्र खात्यातल्या अधिकाऱ्यांक ह्या भेटेविशीं खबर ना। वेळगेच्या व्ही.एम. साळगावकर खणीची पळोवणी केली। केंद्रीय पर्यावरण आणि रान खात्याचे अधिकारी गोंयान आयल्यात जाल्यार आपणाक खबर ना अशें गोयचे खण संचालक प्रसन्न आचार्यान सांगले। गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकूय ह्या भेटेविशीं कांयच खबर ना। आमकां कसलीच सुचोवणी ना अशें मंडळाचे चेअरमॅन जुजे नोरोनान सांगले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। मेडिक्लेमा वेलो खर्च देवंक सरकार फुडले 4 वर्सांत स्वता सुपर स्पेशालिटी सुविधा उबारतलो। जून मेरेन मेडिकलान कार्डियक विभाग पुराय सुरू जातलो। सगळ्या गोंयकारांक वैजकी उपचाराचो 4 ते 4.5 लाख मेरेन खर्च दिवपी दीनदयाळ विमो येवजणी सुरू करतले अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान म्हणला। मेडिक्लेम येवजणेच्या नांवान कांय हॉस्पिटलांनी स्कॅम जाला, ताची चवकशी करची म्हूण आलेक्सान मुद्दो काडिल्लो। मेडिक्लेमाचे सोपस्कारांक लोक धगचपाटे काडटात। सोपस्कारांक सिंगल विंडो करची म्हूण रोहन खंवटेन मागले। ताचेर पार्सेकार उलयतालो। Mediclaim scheme was of our Congress government. Does he find any changes to be made in it? काँग्रेस गव्हर्मेंटाच्या काळात का खंयची ती म्हाका इतली खबर ना, तेची ओरिजीन केन्ना जाल्लें तें, पूण वेळोवेळी ती रिवायज केल्ली आसा। आजूय भितर रिविजन करपाची काही गरज आसा। थोडी बदल करून मोठ्या प्रमाणार ह्या स्किमीचेर जे सरकाराक तसो भुर्दंड पडटा ते कमी करपा खातीर आमचे कडेन सुपर स्पेशालिटी निर्माण करपाच्या प्रयत्नान आसा। This is such a big scam in this thing that forget about people dying. There are so many cases where so much negligence takes place. We have paid 50 crores out of the 50 crores. 3 hospitals have been paid almost 30 crores in 3 years. 50 crores on आमच्यान एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल घालपाक जातालें। आमच्या क्षेत्रांत आमच्या ताकदीचेर सुपर स्पेशालिटी करपाचीच पावलां उडयता। साधारणपणे फुडल्या 2-1 म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत, दिस इज एप्रिल मे, प्रोबेबली बाय जून वी शूड बी इन अ पोजिशन टू ब्रिंग दिस पूर्ण हे सुपर स्पेशालिटी इन कार्डियाक। It is 1052 in Grace Cardiac. Apollo Victor it is 1087 and in Vrindavan it is 663. Almost 3000 people have died. If so many people are dying, I am comparing it to the best hospital in India. So many people have died and still we are entertaining Mediclaim for these people. We have paid almost 50 crores. Is the government contemplating a CBI inquiry into this thing? Is the government contemplating of opening a separate cell or a single window system in a time-bound manner to handle these Mediclaim cases? If yes, when will it be done? सोपस्कार आसात ते तशे टीडीएस निश्चित ना। ऑनरेबल मेंबर म्हणटा तसो सिंगल विंडो करून एकाच फावटी सोंपोवणे, एकाच दिसांत सोंपोवणे शक्य आसा काय हे पळोवपाक हरकत निश्चित ना। पणजे उपासाक बशिल्ले कोंत्रादावेले बीएड शिक्षकांक सरकार सरसकट नियमित करपाक शकना। मात फुडले 3-4 दिसांत 350 शिक्षकांक खातीर जायरात येवपाची आसा। ते भरती वेळार हे शिक्षकांचो अणभव विचारान घेतले अशें शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणला। परिस्थिती खबर आसतना शिक्षक उपासाक बसल्यात म्हूण पर्रीकारान नाराजी उक्तायली। उपासाक बशिल्ले शिक्षकांक सरकारान सेवेन नियमित करून आस्पावन घेवचे म्हूण काँग्रेसीचे कांय आमदारांनी मुद्दो काडलो। Because there is fear and created in the minds of the public that teachers on strike, B.Ed teachers are on strike. So my request is to the government that they should see that they have been absorbed. 29/11/2011 म्हणजे 1 month prior to the election, contract teachers were selected who have worked for 4 months under contract with the government.
It is a contract. No contract person can be regularized. तांकां जी ऑर्डर दिल्ली पळय ती वाचून दाखयता हांव. The appointment will not bestow on the appointee any claim for their regular appointment as the appointment is purely on contract basis. Clause number 1. Clause number 2. He or she should teach English subject twice in the week in each school referred above. Point number 3. He or she should submit a declaration that she is not entitled and will not claim the benefit which are granted to regular teachers such as leave, vacation, salary, claim for regularization, reappointment. 4. If any declaration given or any information furnished is found to be false, it's likely to be terminated. Point number 5. Appointment authority reserves the right to renew the contract or not. 6. He or she should not give joining report in the first school out of 3 schools. Should give joining report to the first school. हातून क्लियर बरयल्लें आसा तांकां हें प्युअरली कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. फुडल्या 2-3 दिसां भितर 375 B.Ed टीचर शिकोवपा खातीर एडवर्टायज येता. हांवें कालूच फायनल क्लियरन्स दिला. मे बी अनदर 3-4 days दे वील एडवर्टायज इट. तातूंत हांच्यांनी अर्ज करचे. वी वील कन्सिडर देम वीथ दस 4 months तांच्यांनी काम केला तो अनुभव तांचो आमी गृहीत धरतले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.